नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कोलवा मुंगुल वाठारांत 2 गटां मदीं मारबडे, फारपेट आनी सुरी हल्लोय. फातोर्डा पुलिशेन 3 जाणांक केली अटक, हेरांचो सोद चालू. 2 गाडयो केल्यो जप्त, कायदो वेवस्था हाताभायर, विरोधकांचो आरोप. एका म्हयन्या उपरांत गोंय अभियांत्रीक महाविद्यालयातले 35 कंत्राटी प्राध्यापक 13 ऑगस्ट सावन परतून कामार जाले रुजू. आमदार विजय सरदेसायान हो प्रश्न गोंय विधानसभेत मांडिल्लो. उपरांत सरकारान घेतली दखल. पणजे अष्टमीच्या फेरये खातीर अर्ज दिवपाक सुरू. लोकांनी केल्या महानगरपालिकेच्या मुखार गर्दी. 15 ऑगस्ट सावन फेरयेक जातली सुरवात. फोंड्या मुर्डी खांडेपार वाठारांतल्या चित्रशाळेत गणपती रंगोवपाचें काम नेटान सुरू. मुर्तीकार प्रकाश च्यारी तयार करता आकर्षक गणपतीच्यो मुर्त्यो. खासा रिपोर्ट. मतदार वळेरेंत बोगस नांवां. काँग्रेस कार्यकर्ते देंवले रस्त्यार. पुलिशेन आझाद मैदाना कडेन आडयलो मोर्चा. ताब्यात घेतले आनी उपरांत दिले सोडून. गोंयांत पावसाचो नेट सुरू. 13 ते 17 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. हवामान खात्यान उक्तेला अदमास. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कोलवा मुंगुल वाठारांत जाल्ल्या हल्लो प्रकरणांत फातोर्डा पुलिशेन 3 जाणांक अटक केली. विल्सन, कारवालो, रसूल आनी शाहरुख अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसा. हल्लो करपी सुमार 15 जाण दुबावीत. हे दुबावीत 15 जाण आशिल्ल्याचे कळटा. तांचे आड गुन्यांव नोंद केला. हेर दुबावितांचोय सोद पुलीस घेतात. मंगळारा मुंगुल वाठारांत एका गँगान कोयतो, दाणो आनी तरसादीन 3 तरणाट्यांचेर खुनशी हल्लो केल्लो. तशेंच तांच्या गाडयेचेर लेगीत फारपेट केल्ली. फातोर्ड्या पुलिसांनी मुंगुल अटॅक केसी भितर 3 जाणां अटक केल्ली आसा. ही अटक जी आसा ही काल राती उसरा राती केल्ली आसा. हातूंत भितर विल्सन, कारवालो, शाहरुख आनीक रसूल हे 3 जाणांक फातोर्ड्या पुलिसांनी काल उसरा राती अटक केल्ली आसा. हे तिगांयकय मुंगुल अटॅक केसी भितर सहभाग आशिल्लो ह्या कारणां खाला तांकां अटक केल्ली आसा. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे जो विक्टीम आसा युकेश म्हणटा तो, ताजी आनी विल्सन कारवालो हाची जेलीक भितर झगडी जाल्ली. तातूंत भितर युकेशान ह्या विल्सन कारवालोक बरोच मारिल्लो. हें एक कारण आसा हो अटॅक घडोवन हाडपा फाटलें. पूण हाजें मेन कारण जें आसा तें वेगळें आसा. ताजे भितर 2 गँगां मदली आपलो जो वर्चस्व आसा तो सिद्ध करपा खातीर ही झगडी, काल जो अटॅक जाल्लो तो मेन ताजे खातीर जाल्लो. आनीकय जे 2 जाण जांची लुकआवट नोटीस जारी केल्ली आसा ते सद्याक फरार आसात. त्याच बरोबर एकूण पुलिसांनी 15 जाणांचेर अननोन पर्सनाचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा. हेय 15 जाण सद्याक फरार आसात. पुलीस हांचो वेगवेगळी टीम पुलिसाची फॉर्म केल्ली आसा आनी ते तांचो शोध घेत आसात. आज तांकां हे 3 जाणांक अटक केल्ली आसा. तांकां रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार व्हरतले आनी सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन हें चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुको घडत आसा. कोलवा मुंगुल वाठारांत 3 तरणाट्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभूंयेर विरोधकांनी सरकाराक बरोच धारेर धरला. हल्ल्यात शामील आशिल्ल्या दुबावीत आरोपींचेर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला गुन्यांव दाखल करचो म्हणून आमदार विजय सरदेसायान मागला. गोंयची शांतिकाय भंग जाल्या गोंयांत चल्ला तरी कितें म्हणून आरजीचो फुडारी मनोज परब विचारता. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या म्हूण कोलवा मुंगुल वाठारांत जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर उलयतना विरोधकांनी सरकाराचेर फोग पाडलो. ह्या हल्ल्यात सामील आशिल्ल्या दुबावीत आरोपीचेर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला गुन्यांव दाखल करचो. गोंयांत सामान्य मनीस सोडाच पुलीस आनी ताची फामील सुद्धा सुरक्षीत ना म्हूण आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. फर्स्ट ऑफ ऑल लायसन्स नाशिल्ले आर्म पावले कशे, तांच्या हातान पावले कशे आनी ते कशे ते कटका काय न्ही. तो कट्टा जर आशिल्लो जाल्यार ताका एक व्हडली कारतूस आसपाची. दीस इज अ प्रॉपर फायर आर्म. सो फायर आर्म्स अशी गोंयांत मेळटा कशी आनी मारता कशे आनी कोण करता हे आर्मां मेळपाक लागली आनी अजून तांचेर कितें कायदो कसलो आहा. आय एम नॉट सेईंग टेररिझम बट इट इज सर्टनली अ मॅटर ऑफ नॅशनल सेक्युरिटी. नॅशनल सेक्युरिटी ऍक्ट लागतालो पयलीं लागतालो मरे गुंड्याचेर लागूंक जाय अशें म्हळ्यार फुल्ली गव्हर्मेंट हॅज टू बी गियर्ड अप. नाजाल्यार ही गुंडागिरी फूल वाडटली. म्युन्सिपालिटीच्या सोप्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरान पुलिसाच्या बापाचेर
मोठं पर्यंत तकली फोडली आणि पुलीस वचून केस रजिस्टर करना. केस रजिस्टर केल्या पण मनशाक अरेस्ट करना. पुलिसाच्या बापायक मारलो आणि पुलीस त्या मनशाक अरेस्ट करना म्हणजे हाजें कितें? वॉट इज द लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर गुंडाइझम? दुसरे वटेन गोयची शांतिकाय भंग जाल्या गोंयांत चल्ला तरी कितें म्हूण आजीचो फुडारी मनोज परबान प्रस्न उपरासला. राज्यांत मारामारी खून तशेंच आतां गँग वॉर जावपाक लागल्यात म्हूण कोलवा मुंगूल वाठारांत जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर मनोज परब उलयलो. मारगांव हांगा मारगांव कोलवा रोडाचेर कशें एक गँग वॉर जालें. 2 जाणां भुरग्यांचेर 5-6 जाणांनी अटॅक केलो. तलवारी भायर काडले, दाणे भायर काडले आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार फायरींग केली. गनशॉट्स जाले आनी ते गुळयांचे शेल्स पासून पुलिसांक मेळले आहा. सो आयज जे आमच्या गोंयांत चल्ला तरी कितें हेच न्ही आमी गोंय जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां मुक्त करून दिल्ले, लिबरेट करून दिल्ले. आयज ही कितें परिस्थिती आमचेर येयली. आमच्या गोंयांत एवरी डे रेप जाता, मर्डर जाता, मारामारी जाता आनी आतां हे गँग वॉराय जावपाक लागली. आयज लॉ अँड ऑर्डराचो कसलोच भंय ह्या मायग्रंटांक पडलेलो ना. कोणूच कोणाक भियाना. आयज जर ओपनली हे फायरींग करपाक लागले जाल्यार फाल्यां जशें आमी सांगलां रेव्होल्युशनरी गोवन्स 2017 पासून आमी सांगत आसा की एक आमकां घरान येवन मारतले, मारपाक चालू जाल्लेत आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजे महानगरपालिकेन मंगळारसावन पणजेच्या अष्टमी फेरये खातीर अर्ज दिवपाक सुरवात केल्या. अर्ज भरपा खातीर लोकांनी महानगरपालिकेच्या मुखार गर्दी केल्ली. ही फेरी 15 ऑगस्ट सावन सुरू जावन 12 दीस चलतली. वर्ष पद्धती प्रमाण पणजे महानगरपालिका क्षेत्रांत पारंपारीक अष्टमीची आणि चवथीची फेरी भरता. अंदू ही फेरी 15 ऑगस्ट ते 26 ऑगस्ट मेरेन चलतली. हे फेरयेंतल्या स्टॉलां खातीर अर्ज भरपाक मंगळार सावन सुरवात जाल्या. अर्ज भरपा खातीर लोकांनी महापालिके मुखार गर्दी केल्या. फेरयेंत स्टॉल घालपा खातीर 2 मीटर जाग्याचे 26,900 रुपया विक्रेत्यांक भरचे पडटले. अष्टमीच्या फेरयेंत अंदू अर्ज घेवपाक थळाव्या विक्रेत्यांचो आंकडो सापूच कमी आसा, जाल्यार बिगर गोंयकार विक्रेत्यांचो आंकडो चड आशिल्ल्याचो दिसून आयला. अर्जाचे तशेंच नितळसाणेचे शुल्क मेळून वट्ट 26,900 रुपया कॅश भरचे पडटा. तशेंच फर्निचर आनी हेर लाकडी वस्तू विकपी गोंयकारांक लेगीत ह्या फेरयेर स्टॉलां उपलब्ध करून दिल्लीं आसात, अशें महापालिकेचो UDC दिनेश मराळकार हांणी सांगलें. अराउंड 130 लोकांनी अर्ज भरले. आणि कितले तांकां पे करचे पडटा? पेमेंट म्हणजे अशें आतां 26,900 घेता आमी, विच इन्क्लूड सॅनिटेशन चार्जीस आनी फॉर्म फीज. ओके. 12 दिसांक 15 ते 26. कितले रुपया म्हटले? 26,900. ओके. आता 120 लोकांनी तरी अर्ज भरल्या. ओके. आणि कितली लोक म्हणजे आता मेरेन आसात आता कितली फॉर्मां दितले? फॉर्मां एक्चुअली आतां थोडी व्हडली फॉर्मां व्हडली स्टॉल्स आहा ती 292च्या वयल्यान स्टार्ट जाता ती फर्निचर शॉपां येतली. ओके. तेंची सेपरेट प्रोसेस चालू आसले. ते फर्निचर फूल भरतले. ते अजून स्टार्ट करूंक ना आमी. ते मागीर हे सद्या 292 पर्यंत ही फॉर्मां येतली. आता कितले म्हणजे तुम्ही सांगता तशें 12 दिसां खातीर. ओके. आणि आता केन्नाच्यान स्टार्ट जातले? आता 15 तारखेच्यान स्टार्ट. ओके. आणि आमचे कितले गोंयकार आसात चड बीन अशें कितें? गोंयकार कमी आसा. म्हणजे आमी ट्रेडिशनल एक दवरल्या थंय गोंयचे पाटवाले बी आहा तांकां ट्रेडिशनल स्टॉल्स दवरल्या. ते सेपरेट फॉर्मां हां तेंचे डायरेक्ट येता तांकां पेमेंट तांकां डायरेक्ट. ओके. आणि सर 26,900 आसा न्ही विथ फॉर्म न्ही? फॉर्माची वेगळी अशी ना? including form. Including form plus sanitation charges. तेच. Which is 200 rupees per day. पर डे. 15 तारखेच्यान स्टार्ट. 15 तारखेच्यान. येस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंडेच्या मुर्डी खांडेपार वाठारांतल्या चित्रशाळेत गणपती रंगोवपाचें काम सध्या नेटान चालू आसा. मुर्तीकार प्रकाश च्यारी आपल्या फॅमिली सयत गणपतीच्यो आकर्षक मुर्त्यो तयार करतना दिश्टी पडटा. पळयात खासा रिपोर्ट. चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो रंगोवपाच्या कामाक नेट आयला. फोंड्या म्हालांतल्या मुर्डी खांडेपार वाठारांतलो मुर्तीकार प्रकाश च्यारी आपल्या फामील सयत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गणपतीच्यो आकर्षक मुर्त्यो तयार करता. फाटलीं कांय वर्सां जालीं मुर्तीकार च्यारी खासा कागदा पासून 2 मुर्त्यो तयार करता. कागदाच्या मुर्त्यांक मागणी आयिल्ल्याचें मुर्तीकार प्रकाश च्यारी हांणी सांगलें. पयलीं साकून आजे पणजे साकून गणपती करता. आतां आमकां म्हाका आतां 17 वर्सां जालीं. हांव म्हाका आनी चालू आहा म्हाका वर्सां गणपती करपाक लागून
45 वर्सां जाली. आमचे गणपती ह्या वर्सा 230 जाले. वाडटा भरपूर आमकां वार्षिक मागणी आसता. गणपती करता चिकण माती आनी पेपराचें पण करता आमी. हांव करता पळय चालू हाती फुडें पेपराचो न्हू. कितले करता पेपर? सध्या 2 ऑर्डर आसा. फुडें वर्सा आनी वाडले. पेपरला कितें यूज करता पेपर म्हणजे कागद आनी थोडी शाडू माती मिक्स करून. कितले पेपर यूज जाता एक गणपतीक? एक गणपती 2 प्लेट माती पेपर लागता. आमी 5 ते 6 जाणां मनशां सगळीं हेल्प करता. म्हणजे बायल 2 चेडवां सून आसा चेडो आसा आनी ती सून बी गणपती करपाक जाय. तेजे आई कडेन ती गणपती करता ती हांगा बी करता. केन्नाच्यान सुरवात करता आतां ह्या वर्सा आमी म्हयन्याचें सुरू केल्लें. फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यात गणेश मुर्ती तयार करपाचें काम जोरान सुरू आसा. गेले कांय दिसां पासून कलाकार रात दीस चित्रशाळेंत काम करतात आनी पेंटिंगाचें काम फुडले कांय दिसां भितर पूर्ण करपाक ते सद्या व्यस्त आसात. मुर्ती खांडेपार हांगसरले प्रकाश च्यारी आनी तेजी फॅमिली सद्याक पेंटिंगाच्या कामाक व्यस्त आसात. गेल्ले कांय वर्सां पासून ते खास म्हणजे कागदाचे गणपती तयार करतात आनी ते 2 गणपती हे खास आकर्शण ठरतात. कारण ह्या वाठारांत फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांत कागदाचे गणपती चडशे उजगांव भागात आनी खांडेपार भागात पुजले वयता आनी ताका लागून प्रकाश च्यारी आनी तेजी फॅमिली हे 2 गणेश मुर्ती दर वर्सा तयार करता. फुडल्या वर्सा आनी एक गणेश मुर्ती कागदाचे ते तयार करपाचे आसा. बाकीचे सगळे 200 वयर गणपती ते चिकण मातयेचे तयार करतात. सद्याक तेंचें काम पूर्ण जावपाच्या मार्गार आसा आनी फुडले कांय दिसां भितर तें काम पूर्ण जातलें आनी वेळार लोकांक गणेश मुर्ती दिवपाक ते सद्याक प्रयत्न करतात. मुर्ती खांडेपारच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. बोगस मतदार आशिल्ल्याचो दावो करीत काँग्रेसीचे फुडारी मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन मोर्चा व्हेलो. मात पुलिसांनी तांचो मोर्चा अर्द्या वाटेरूच आडून दवरलो. पुलिसांनी फुडें वचपाक दिना ह्या कारणात कार्यकर्त्यांनी बोवाळ घालपाक सुरवात केली आनी उपरांत पुलिसांनी तांकां ताब्यात घेतले. बोगस मतदार आशिल्ल्याचो दावो करीत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांकडे मोर्चा व्हेलो. मात पुलिसांनी तांचो मोर्चा वाटेक आडोवन तांकां ताब्यात घेतले. गोंयांत 2 म्हयने जाले मुखेल निर्वाचन अधिकाऱ्याचें पद रित्ते दवरिल्लें. पूण राती काँग्रेस मोर्चा काडटा हें कळटकच भारतीय वेंचणूक आयोगान राती भितर गोयल हांची मुखेल निर्वाचन अधिकारी म्हूण नेमणूक केली असो दावो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलो. सांगे वाठारांत घर क्रमांक 0 आशिल्ल्या घरात मतदार दाखयतात. घरात क्रमांक 0 कसो आसपाक शकता? जर तांकां घर क्रमांक ना जाल्यार ते मतदार रस्त्यार रावतात काय असो प्रश्न अमित पाटकरान केला. वेळी मतदारसंघात 997 घर क्रमांक आशिल्ल्या 2 कुडीच्या घरात वट्ट 28 मतदार आसात आनी आमी हाची चवकशी केले उपरांत थंय फकत 2च मनीस रावतात हें आमकां दिसून आयलां अशें पाटकरान सांगलें. आज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमी आज इलेक्शन कमिशनच्या ऑफिसान आज आमी मेमोरंडम सबमीट करपाक आज वचपाक आशिल्ले. आमी मदींच जेन्ना वाटेर पावले तेन्ना ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपलो पुलीस फोर्स यूज करून आमकां थंय आडायले, डिटेन केले आनी आमी थंय पळयलें की जी मामलेदार आशिल्ली ती इलेक्शन कमिशनाची स्पोक्स पर्सन कशी आमचे कडेन उलोवपाक लागली, कॉन्स्टिट्युशनल रायट्साचेर उलोवपाक लागली. आमी तिका सरळ सांगलें की आमचे कडेन थोड्यो फायंडिंग्स आसात इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक सांगे, इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक वेळ्ळी, इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक मारगांव, इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक सांताक्रूज. आमी इलेक्शन कमिशन इंडियाच्या ऑफिसाचेर तेन्ना अजापाची गोष्ट म्हणटा ती की गेल्ले 2 म्हयने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अंडर powers of subsection 1 of section 13A of the Representation of People's Act 1915 2 महिने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नेमूकच नाशिल्लो. आणि सडनली आम्ही काल पळयलें की राती लेट इवनिंग एक सर्क्युलर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचो सर्क्युलर येता आणि श्री डॉक्टर संजय गोयल IAS हाका इमिजिएट इफेक्टाचेर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर म्हणून नेमतात. म्हणजे हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की जेन्ना आमी आवाज केलो
जेन्ना आमी सांगले की आमी डेलिगेशन घेवन वतले तेन्ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जागे जावन गोंयान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करता. 2 म्हयने कित्याक एडिशनल चार्ज आनी कोणाक दिल्लो? म्हाका दिसता हाजेर चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान क्लियर येवपाक जाय. बीजेपीच्या स्पोक्सपर्सनांक चेतावणी दितात कित्याक हांकां आतां जाल्या संवय. भारतीय जनता पार्टी म्हणटा ती इलेक्शन कमिशनाची स्पोक्सपर्सन जाल्या. भारतीय वेंचणूक आयोग हो सरकाराचो भाग जावन आसा आणि भाजप जे जे सांगतात ते आयोग करता. तशेंच शाखेच्या निर्देशाचेर हे आयोग चलता असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांणी केलो. जे पद्दतीन दुसऱ्या राज्यांतल्या मतदारांच्या नांवांचो आस्पाव गोंयचे वळेरेंत करता तातूंत कसलीच पारदर्शकता ना. ही लोकशायेची हत्या जावन आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांचें म्हणणें. इलेक्शन कमिशनर सीईओ सांगपाक की ज्या पद्दतीन आज प्युरिटी चलता इन द नेम ऑफ दॅट बोगस एंट्री घालता आनी दीस इज बीन सीन ही हुकुमशाही ही सालाजारशाही आमकां पिसफूल प्रोटेस्ट करून आमचे व्यू दिवपाचो प्रयत्न हो सरकार बंद करता. हितून म्हाका दिसता तुमकां दिसता की ही हुकुमशाही बंद जावपाक जाय. म्हाका दिसता आख्खे सगळे ऑपोजिशनाच्या पार्टीक सगळ्या ऑपोजिशन लोकांक गोंयकारांक सांगपाक सोदता दीस इज प्लेइंग विथ द फ्युचर. जे 2 कोटी वोटर आहा हे हायलायट आमी करपाक जाल्ले हाऊस नंबर 0 मारले हे हायलायट करपाक जाल्ले. बट दीस इलेक्शन कमिशन इज वर्किंग ऑन द डिक्टेट्स ऑफ द शाखा इज वर्किंग ऑन द डिक्टेट्स ऑफ दिस बीजेपी. दिस शुड स्टॉप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मतदान चोरी बनावट मतदार हाका बूथ लेवल अधिकारी चड जापसालदार आसा म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. अशा प्रकरणात निवडणूक आयोगा परस BLO चड जापसालदार आसता म्हणून मंत्री सुदीन उलयलो. जाल्यार सुदीनाच्या मडकय मतदारसंघात कितलेशेच बोगस मतदार आशिल्ल्याचे अमित पाटकरान पुराव्या सयत दावो केलो. ढवळीकर कितलीशींच वर्सां जाली सरकारांत आसा मात गोंयांत जे ड्युअल वोटींग बनावट मतदार आसात ते कशे जाले त्या बियोलेंचेर सुदीनाचें नियंत्रण कित्याक नाशिल्लें असो उरफाटो प्रश्न आरजीचो फुडारी मनोज परबम सुदीनाक विचारला. इलेक्शन कमिशन कोण त्या गांवांतले सरपंच बाकीचे जिल्हा आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान ते तांचे स्टाफ आसता प्रत्येक वार्ड वायज ते हे सगळे जपयता. हे सगळे तांच्या लक्षांत येवपाक जाय आनी त्या नंतरूच हेचेर भाश्य करूं शकता. जो पर्यंत गव्हर्मेंटाचो आतां ते म्हणटा कर्नाटकांत जालें म्हणटा. कर्नाटकांत सरकार कोणाचें आसा? काँग्रेसचें आसा. थंय जो BLO आसता तो कोणाचो आसतलो? कोण तरी तांचे अंडर आशिल्लोच आसतलो. आनी BLOन हे जर पळयलें ना जाल्यार ह्यो गोश्टी घडूंक शकता. जो शापूर म्हणून वार्ड आसा 3.5 जे मतां थंय ना ती आसा ती पूण ती दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत रावता पूण आजून ती मतां आसात. सो BLOची चूक चड आसता. सो BLO आमी फोंड्याची शापूरची अशी कितलीशीच मतां आसली मायग्रंटांची ती कॅन्सलेशनाक घातलेली. आमी ती कॅन्सलूय केली. ह्या ढवळीकराक सांगपाक सोदता की आतां तूं सरकारान आसा आनी गोंयान BLO सरकारा कडेन आसा तुज्या सरकारा कडेन आसा आनी तूं कितलीशींच वर्सां तूं फक्त सरकारानूच आसलो जाल्यार आयज गोंयान जी ड्युअल वोटींग कार्डां जाली ना जाल्यार जी घोस्ट वोटींग कार्ड आसा पळय ती वोटींग कार्डां कशी जाली त्या BLOचेर तुजो कंट्रोल कित्याक ना? तुज्या सरकाराचो कंट्रोल कित्याक नासलो? हेचें उत्तर तुवें दिवपाची गरज आसा. BLO 100% रिस्पॉन्सिबल आसात ना म्हणना आमी पूण हेचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इलेक्शन कमिशनानूय घेवपाक जाय. हांव सुदीन ढवळीकराचे धन्यवाद करता कित्याक सदां खंय चोराच्या मनान खंय ताण्णे आसता ते म्हाका दिसता आज खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आज ह्या राज्याचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हाजी आज पुण्यतिथी आशिल्ली आनी म्हाका दिसता कजातीत जेन्ना तो थंय गेलो तेन्ना म्हाका दिसता तो भितरल्यान उलो मारून ताणें ढवळीकराक म्हाका दिसता याद करून दिली की कशा पद्दतीन तूं वोटर चोरी मडकय करता हें गोंयच्या लोकांक सांग. म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतदारसंघान बूथ नंबर 23 जाका रामनाथ टेम्पल बांदोडा म्हणटा हातून आमकां एक क्लासीक केस सापडली जातून सेक्युलरिझम ह्या देशाचें आनी गोंय राज्याचें हें थंय दिसून येता. सो बूथ नंबर 23 मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 23 हातून सिरियल नंबर 205 टू सिरियल नंबर 323 119 वोटर एका घरान रावता.
हाऊस नंबर 24B. आता सुदीन ढवळीकरान हाचेर म्हाका दिसता स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आणि तो थंयचो जो BLO आसा ताचें आमी काडलें नांव परेश रामनाथकर हो PWDचा वर्क्स डिपार्टमेंटान काम करता. म्हाका दिसता हाका ढवळीकरानूच कामाक लायिल्लो. चवथीक 15 दीस उरल्यात. ह्या फाटभुंयेर गोंयच्या चित्रशाळांनी गणपतीच्या मुर्त्यांक रंगोवपाचें काम नेटान चालू आसा. साकोड्या पानशी वाठारांतल्या सन्मेश गांवकाराच्या चित्रशाळेत हें काम नेटान चालू आसा. गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक चिकण माती मेळोवपा खातीर बरीच धांवपळ करची पडटा. तेन्ना मातयेच्यो मुर्त्यो करपा खातीर लागपी माती उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी मुर्तीकार सन्मेश गांवकर हाणें केल्या. चवथीक लागीं 20 ते 15 दीस उरल्यात. आता सध्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार जाल्यात. सध्या चित्रशाळांनी मुर्त्यो रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. साकोड्डा पानशी वाठारांतलो हो सन्मेश गांवकार. पेशान तो शिक्षक तशेंच प्रोफेशनल फोटोग्राफर. पूण आपल्या बापायच्या मार्गदर्शना खाला फाटली 35 वर्सां जाली तो गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता. सुरवातेक ल्हान आसतना ताणें चिकन मातये सावन एक हुनीर केलो. तेन्ना सावन ताका मातयेंत आवड निर्माण जाली. आतां सन्मेश गणपतीच्यो मुर्त्यो स्वता तयार करतात. हांव पयलीं येतालो असो हांव हांगा आसनासलो. हांव मामागेर रावतालो शिकपाक. केन्ना असो सॅटर्डे संडे येवपाक जातालें आनी पळयतालो हांव हांगा आसले. पयलीं मातयेचे कांय अशें खास दिसनासलें. मागीर एकदां कलर करून जातकीर अशें दिसतालें की हांगाच राव कसो परतून वचच नाका कसो. जालें दीस गेले तेंप जाली. मागीर हांव हांगा येयलो. हांगा येवन मागीर अशें दिसलें की वांगडा हांवें स्टार्ट केलें बरें. मागीर इल्लें बारीक बारीक काम करून नाक करून मागीर बारीक उंदीर काडून त्या करून हांव पेंट करून दवरतालो. अशें इल्लें करून हांवें हातभार घातलो. चिकण मातयेची पयली मुर्ती ती कितें कसली गेल्ली? उंदीर गेल्लो. उंदीर करून हांवें दवरलेलो. तो चवथी कडेन तसो दवरलेलो. असो एक अनुभव सांग पळया तुका कसो फील जालो तो? स्टार्टींग अशें दिसलें की कळट जातलें काय ना पूण मागीर एकदां पप्पान सांगलें कर तूं स्टार्ट. जातलें म्हणटालो. मागीर केलें तेन्नाच्यान. मागीर माती स्टार्ट करूं मागीर इल्लें गणपती स्टार्ट करूं मागीर फिनीश. POPच्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो विसर्जन केले उपरांत न्हंयेत उफेता. ताका लागून प्रदूशण जाता. देखून सरकारान हे वर्सा POPच्यो मुर्त्यो विकपाक तशेंच विकत घेवपाक बंदी घाल्या. सरकारान हो योग्य निर्णय घेतिल्ल्याचे मुर्तीकार सन्मेश सांगता. तशेंच चिकन मातयेच्यो मुर्त्यो करपाक चिकन माती मेळची म्हूण खूब धांवपळ करची पडटा. तेन्ना सरकारान चिकन माती उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. म्हाजें हितून बरें तें एक्चुली एनवायरमेंटाक सेव करपाक आनी गव्हर्मेंटान असो बरो स्टेप घेतला तें करपाक बंद करपाक. आनी कलाकारांची म्हटल्यार मातयेचें हें करून म्हटल्यार कलाकारांची आनीक अपेक्षा वाडल्या. आतां पयलीं गांवान चिकण मातयेची मुर्ती तयार करताले. आतां सहज अशी एक कलाकार पळयला की घरान एक मुर्ती करता आनी बाकीची सगळी POPची बी मुर्ती हाडटा. तेन्ना हांकां कितें सांगपाक सोदता तुमी? हांव सांगपाक सोदता की जे पयलींच्यान करीत येयला आनी तांकां जो एक्सपिरियन्स आसा सो तेंच्या हातींतल्यान जी ती माती गणपती तयार जाता तो गणपती सारको गणपती न्हू. ते प्लास्टर मशिनान करून हाडटा आनी हांगा पेंट करता कितें अशें करता ते दिता. सो हांव कितें म्हणटा लोकां कडेन जे लोकल्स आसता पळय तेंचे कडल्यान तुमी घेवपाक शकता. सरकार जे अनुदान दिता ते पावता तुमकां काय कशें कित्याक काय POP मुर्ती अशी कितें लावन जाता तें? पळयता म्हणटा POP मुर्ती कसली मुर्ती हाडूं जी आमी भायल्यान हाडटा त्यो कितें हाडली विकली ताका आनी कांय काम करपाचें ना. तें एक इजी एक्सेस म्हणटा आमी. आनी चिकन माती म्हणल्यार आमकां इतले पयशे हाडचे पडली. मातयेचो खर्च आसा तो जाता पूण आमकां ट्रान्सपोर्टाचो खर्च लागलो. ट्रान्सपोर्टाचो लागून मागीर ती हाडून हांगा फुडलें काम करपाक जाय. माती वयर करून दवरपाक जाय. मूव करपाक जाय. मागीर मूड घालपाक जाय. खूब काम आसा. मागीर पेंटाचें काम जालें. पेंटाचें काम करून मागीर कामाची हेल्प जाय पडटा कोणाचो. सो ताका म्हणटा अशें की इजी एक्सेस आसपाक जाय. अशें की माती मेळटली खंय तरी ना जाल्यार एक टायम असो येता की माती सोदची पडटा. माती अंदून आमकां तें जालें असो टायम जालो माती पळोवपाक. आनी माती अशी खंय तरी इजी एक्सेस आसपाक जाय.
संगमेश गांवकर आनी त्याचो बाबा जे जवळ जवळ हांगा गेली 35 वर्सां जाली गणपती करता. पयलीं त्याचो बाबा करतालो आनी हळू संगमेश जेन्ना स्कुलान वयतालो आनी हळू जेन्ना शिकपाक लागलो तेणी पयलीं सुरवातेक आपले चिकण मातये पासून एक उंदीर तयार केलो आनी तेजे पासून ताका कलर रंगकाम करपाक लागले. जेन्ना बाबा करता तें पळयलें तेणी आनी ताका आवड निर्माण जाली. त्या आवडींतल्यान त्या दोगां लागून आतां गणपती करता. जवळ जवळ 130 वयर गणपती गांवांत हांगा ते करून गणेश चतुर्थी खातीर लोकांक दिता. तो म्हणटा टीव्ही खातीर सापडच्या लग्नात करयता. ऑनशोर कॅसिनोत अजून गॅमलिंग चलता असो आरोप फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. आपले कडेन आनीकूय कॅसिनो संदर्भात स्टिंग ऑपरेशनाचे पुरावे आसात. हे पुरावे योग्य वेळार जाहीर करतलो अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सांगला. काझिनोचो इश्यू आमी कितें काडिल्लो? काझिनोचो इश्यू आमी असो काडिल्लो की काझिनो ऑन शोर जे काझिनो आहात हे ऑन शोर काझिनोज लायव्ह गेमिंग करतात. म्हळ्यार 40 कोटी रुपया दिवन जे ऑफ शोर म्हळ्यार बोटीचेर जो लायव्ह गेमिंग जाता ते इलिगली ऑन शोर ते करतात. 3 जाणांचेर आमी स्टिंग ऑपरेशन केलें. 3 जाणांचेर एकल्याचेर रेड मारली, ताजे पयशे घेतले, थोड्या जाणांक अरेस्ट केले, सगळें जालें. उरिल्ले 2 जाणांक ताणें भितर सेटलमेंट केलो. तांचे परते आमी घेतिल्ले आहा आनी आमचे कडेन आनी खूब जंय चलता ताजे व्हिडिओ क्लिप्स आसात ते हांव आतां काडना. हांव पळयता सरकार कितें करता वीथ प्रूफ की हे वाडून चालू आहा आनी ते रायट टायमाचेर हांव एक्सपोज करता. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात.